16 ऑक्टोबराक रेशमागूज दवरली तशेंच कुठ्ठाळे हांगा जावपी जिल्हा पंचायत वांगडीची पोटवेंचणूक भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे हांणी व्यक्त केला। जाल्यार कुठ्ठाळेच्या अपक्ष उमेदवाराक भाजपान तेंको दिला अशें तांणी सांगलें। भाजपान वेंचणुकेंत दवरिल्ल्या उमेदवारांक लोकांचो तेंको आसा असो विश्वास तांणी व्यक्त केला। बीजेपी 3 एकूण जे जिल्हा पंचायतीच्यो इलेक्शन आसा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंतले 2 दक्षिण गोवा आनी 1 उत्तर गोवा। दक्षिणे भितर दवर्ली जिल्हा पंचायत, कुठ्ठाळे जिल्हा पंचायत आनी उत्तरे भितर जी आसा ती सालिगांव रेसमागूस जिल्हा पंचायत। आतां तातूंतल्या भितर 2 जाग्याचेर आमी आमचे उमेदवार ऑफिशियली पार्टीचे उमेदवार आसात। रेसमागूस हातून आमचे संदीप बांदोडकर आनी दवर्ली जिल्हा पंचायत परेश नायक आनी आमी कुठ्ठाळे मतदारसंघा भितर आमी अपक्ष आमदार एंथनी वाझ तांच्यांनी उमेदवार दवरला मिसेस वाझ तिका आमी थंय सपोर्ट। सो बीजेपी तिका सपोर्ट करतलो। कशें पळयता तुमी प्रोग्रेस? तिनूय येतले 2 कारण 2 आमचे आशिल्लेच दोनूय येतले आनी तिसरो अपक्ष जो आसा थंय कारण तो लोकल MLAचो सीट त्यामुळे तो सीट निवडून येता। तुमकां दिसता कशें आतां आमी पळयतना कितले नंबर तेजेर वचना कारण आमकां आमी सदरीत सांगत आयले की निवडणूक आमी जिखतात ती जिखतात त्यामुळे ह्या वेळारूय आमी सांगता आमी जिखतले।